नौकादलान मागिल्ल्या 20 किलोमीटराच्या विमान उड्डाण विभागाच्या ना हरकत दाखल्याचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन निषेध केला। हो ना हरकत दाखलो दिलो तर वायब्रंट गोवा सारक्यो कार्यावळी ज्यो गोंयान खूप पैशांची गुंतवणूक करता त्यो जावपाक आडमेळे येवपाची शक्यताय गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष आनी माजी उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय हांणी उक्तायली। नौदलाची ही ऑर्डर म्हळ्यार गोंय राज्याच्या अधिकाराचेर अतिक्रमण जातले अशें दाबोळी विमानतळा विशयी पत्रकारांकडे उलयतना हो विचार तांणी सांगलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उलयता सिंगल विंडो म्हणून 15 दिसांनी सगळ्यांनी परमिशनां दितली म्हणटा। नेव्हीचेर कांय मुख्यमंत्र्याचो कांय कंट्रोल आसूंक शकना। ही सिंगल विंडो म्हणटा तो थंयच वस्त थंड जातली। म्हाका दिसता हो आदेश फाटल्यान तांणी घेवपाक जाय इमिजिएटली। एज प्रेसिडेंट ऑफ द गोवा फॉरवर्ड पार्टी आय कंडेम दीस डायरेक्टिव्ह। इट इज a way of trying to encroach on the state's powers. Cooperative federalism म्हणटा तेजे कन्सेप्टाचेरच हो कॉन्त्र आदेश आहा आनी सरकारान ज्या बेगिनतल्या बेगीन हो फाटल्यान घेवंक जाय आनी ताजे खातीर तांणी स्टेप्स घेवपाक। ह्या जे बॅन जो आसा 20 किलोमीटर रेडियसाचो जो हांव मंत्री आसतना आयिल्लो तेन्ना आमी नेव्हीचे टॉप ब्रास फोगा आनीक दिल्ली लेवलाचेर परस्यू करून ही हो जो आदेश आहा तो फाटल्यान घेतिल्लो। आतां म्हाका दिसता फाटल्यान घेवपाक आतांचे टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक सोंपें आसतलें, कित्याक आमचो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स गोंयचोच खासदार बाब श्रीपाद नायक आसा। सो हें टावन प्लॅनिंग मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन ते फाटल्यान काडपाक जाय। पूण आतां एक नवी वस्त म्हणल्यार बाब श्रीपाद नायकान पयर म्हणलां की टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट हो MPLA's इम्प्लिमेंटेशनान अडथळे हाडटा म्हणून। हें तो कसो सेटल करतलो तें म्हाका खबर ना, तें तांणी तांचे भितर पळोवन घेवचें पडटलें। पूण गोंयचे जनतेक कसलोच डेव्हलपमेंट करपाक हो आदेश सारको घातक आसतलो। आनी जें आतां आमी सगळें वायब्रंट गोवा बिवा करतात, इनवायटींग इन्वेस्टमेंट इन गोवा, ऑल दीस इन्वेस्टमेंट इज इन डाउट। ऑल द इन्वेस्टमेंट वील बी at risk with this new directive, because तशें तर 20 किलोमीटर पळोवंक गेलें ते सालिगांव मेरेन तेंकता। सो खंयच डेव्हलपमेंट कितें करतलो जाल्यार तूं नेव्ही मेरेन वचचो पडटा आनी एक अडथळो तयार जाता।